पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या वाळशी वाठारात मायनिंगाचो डंप खचपाक लागला। उटंगराचो पावस पडत जाल्यार डंप कोसळून अनर्थ घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना असो भंय थळावे लोक उक्तायतात। तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात। हांव वाळशी ह्या गांवांत आसा, सातेरी देवळाच्या फाटल्यान फुडल्यान आसा आमी। आनी अशें दिसता की मोठेपणान पावस पडटा हांगासर आनी एक भीती आसा की जी मायनिंगचें काम चालू आसा सद्या ते थोडेशें म्हाका दिसता ते कोसळ्ळे सद्या आनी मोठेपणान कोसळपाचें आसा। म्हणून हांव सांगूंक सोदता आमच्या सरकाराक की सरकारान हेजी दखल घेवन जे मोठेपणान पावस पडटा कित्याक तर मोठी दुर्घटना घडोंक जायना, त्या खातीर लोकांक त्रास जावपाक जायना, त्या खातीर सरकारान मायनिंगचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी थोडी तरी सबंद कोसळपाची शक्यता आसा, केअर घेवपाक जाय आनी सरकारान लक्ष दिवपाक जाय की मोठ्या प्रमाणात सध्या चाललेलें आसा मायनिंगचें। पण हे कोसळत जाल्यार कितें जातलें सामको? कोसळत जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले न्ही, लोकांच्या घरांनी माती वतली, म्हणजे लँडस्केप जे म्हणटा इतलें भयानक आसा न्ही, ते सांगूं शकना न्ही केन्ना कितें जावं शकता। आनी समजा भितर ते पीड आसा पाण्याचे ते फुडें तर आनी प्रॉब्लेम जातले सगळे। रामगांव, बिचोले म्हणजे बिचोले बड्ड्या प्लस मुळगांव सगळ्यांक भीती आसा। सरकारान हेजी दखल घेवपाची। आनी देवळांत एक 200 मिटर आसा हे आनी तेच्या नंतर फुडें घरां जी आसा ती 500 मिटर आसा। पयलीं हांगा घरां आसली, हेच्या म्हाका 20-25 वर्सां पयलीं घटना घडोवन गेल्लेले आसा न्ही, लोक मेल्लेले आसा हांगासर, पयलीं घरां आसले हांगासर।